Sirach, Chapter 23. सर्वेस्परा म्हज्या बापा आनी म्हज्या जिविताच्या दोनया, म्हज्या स्वताच्या उतरांच्या निरंतना खाला म्हाका सोडिनाका. तांकां लागून म्हाका सोकला आपटूंक दिवं नाका. म्हज्या खोट्या चिंतना खातीर कोण म्हाका सयत्यांनी मारतलो. ज्या उद्देशी म्हज्या काळजांतली जानवाय हांव शिस्तीन दवरतलो. हांव चुकता तेन्ना म्हजी पातकां तपाशी नासतना म्हाका सोडलोलो म्हाका नाका. ज्या उद्देशी म्हज्यो चुकी वाडोवन म्हजी पातकां चोडोन हांव म्हज्या विरोधकां फुड्यांत पडोन म्हजे दुस्मान म्हाका हिंसायत म्हणून म्हाका भिरांत दिसता. सर्वेस्परा म्हज्या बापा आनी म्हज्या जिविताच्या देवा, म्हज्या दोळ्यांक गोरवान भरूंक दिवं नाकाय. कुन्याटांतल्यो म्हाका निवार. आशेक आनी वांशेक म्हजेर ताबो घेवंक दिवं नाका. त्या लॉज नासलोल्या नादांचे सुवादीन म्हाका करूं नाका. सोपूत घेवप. म्हज्या भुरग्यांनो, हांव शिकयतां तें आयकात. हांव सांगता तशें कोत्ता तो गुन्यांवांक सांपडचो ना. पातकी आपल्या स्वताच्या खरखस आनी ओकमानाच्या उतरांनी सांपडटात. ताचे उद्देशी ओकमानावपी आनी गर्विश्ट घुस्पून पडटात. सोपूत घेवपाची संवयेंत पडूं नाकाय. गरजे भायर सर्वेस्पराचें नांव घेवपाची संवय करिनाकाय. जे भाशेन सदांच मार खावपी एक गुलाम पांडां शिवाय आसना, तसोच सदांच सोपूत आनी सर्वेस्पराचें नांव घेता तो पातकांतलो नितोळ जावचो ना. सदांच सोपूत घेता तो मनीस खोटेपणान भरलोलो आनी ताच्या घरांत खास केन्नाच कमी जावची ना. आपल्या सोपुताचेर आड नदर कोत्ता तर ताची पातकां दुपेटी वाडटलीं. तो खोटो सोपूत घेता जाल्यार ताका कोणूच निरअपराधी म्हणचो ना, कित्याक ताचें घर अदृश्टान भोगतलें. म्हेळ्ळें उलोवप. मोन्नाक सोरी करपा सारकी म्हेळ्ळें उलोवपाची एक रीत आसा. ती रीत जाकोबाचे संस्ती मोदें आसूंक दिवं नाका. भोगती मनीस पातकाच्या रेबांत लोलो ना. तसल्या स्वभावा परस ते पयस रावतले. रानवटी आनी म्हेळ्ळीं उतरां उलोवपाची संवय करिनाका, कित्याक तातूंत पातकीं उतरां भरलोलीं आसात. तूं व्हडल्या मनशा बरोबर बसलोलो आसतना आपूण कोण तो विसरून पिशापोरी वागोना जावचे खातीर तुज्या आवय बापायचो उगडास कर. तशें करूंक तूं विसरशी जाल्यार तूं आपल्या जल्मांच्या दिसाक शिरापतलोय. आनी त्या वेळार तुका आपूण जल्मोंकूच नासलोलो जाल्यार अदीक बरें आसलें. अशें तुका दिसतलें इलोजेक घालपी भाशा उलोवपाची एक पावटी संवय जाली जाल्यार त्या मनशाच्यान ती जिवीतभर सोदूंक जावची ना. सोडूंक जावची ना. हिशोपा भायली आशा. पातकाचेर पातोक आदारपी लोक 2 तरांचे आसतात आनी तिसरो खास्त वडून आडटा तसलो. आकट्या पोरी भोगभोगपी लिंगाचे अंत्रेक ताका सामको गिरासल्या शिवाय सोमचे नात. आपल्याच कुटुंबांतल्या वांगड्या कडल्यान वाशेन चलता तो आपणाक संपूर्णायेन लासल्या शिवाय थांबचो ना.
तसल्या कोणाच्याय वांगडा लिंगाचें दादोसपण घेवपी मनशाक खंयचीय अस्तरी उपकारता आनी ताचो जीव वचोसर तें तो सोडचो ना. आपल्या लग्नाच्या पलंगना आड पातोक आदारपी आपले अस्तरेक बेविस्वाशी आसलोलो दादलो म्हणटलो, हांव कोणाक दिश्टी पडटां? म्हज्या भोंवती कालोक आसा, वोंवती म्हाका लिपयतात, म्हाका कोणूच पळयना, मागीर म्हाका भिरांत कसली? भोवत्या देवाक म्हज्या पातकांचो उगडासूय उठचो ना. तो मनशाचे नदरेक भियेता, पूण सर्वेस्पराची नदर सुर्या परस 10 पावटींनी अदीक परजोलीत म्हणून ताका खबर ना. मनशाच्या प्रत्येक कर्तुबाचेर तो आपली चतूर नदर दवरता. केद्याय गुटाचे कोनशे ताचे नदरेक पडटात. ताणें विश्व रचचे पयलीं ताका सगळ्या वस्तूंची खबर आसली आनी आतांय ताका सगळ्या वस्तूंची खबर आसा. तो रावना तसल्या वेळार त्या पातक्याक धरतले आनी शारांतल्या रस्त्यांचेर सोबे माजार सगळ्यांचे उजीर ताका खास लायतले. पर्दुवारपण तेच परी दुसऱ्याचे वरवीं जल्मलेल्या भुरग्याक आपल्या पतीच्या हातान दिता ते पर्दुवारे अस्तरेकूय तसलीच खास फावो जातली. पयलीं तिणें सर्वेस्पराचो कायदो पाळूंक ना. दुसरें, ती आपल्या घरकाराक बेविस्वाशी जाल्या. तिसरें, तिणें शिंडुलकी आनी पर्दुवारपण आदारलां आनी दुसऱ्या दादल्याच्या भुरग्याचो गर्भ धरला आनी ती दुसऱ्या दादल्या वरवीं गर्भेस जाल्या. तिका सोबे माजार उबे करतले आनी तिच्या भुरग्यां विशीं वापूस करतले. तिच्या भुरग्यांक समाजांत जागो मेळचो ना, तांकां भुरगीं बाळां आसची नात, तिच्या सांद्यांक फळां जावची नात. आपल्या फाटल्यान ती शिराप्पांची याद दवरतली. तिची लज केन्नाच पुसून वेचिना. सर्वेस्पराची भोक्ती करपा इतलें आनी कितेंच बरें ना. आनी सर्वेस्पराच्या उपदेशांक पाळो दिवपी सारकी सुवादीक वस्त ना म्हणून जिवीं उत्तात तांकां कळोन येतलें. देवाचें उतर हें.